तुमकां मिनिस्ट्री गावपाचें म्हणून चड सध्या जाता सो कितेंय उलयता हांव खंयसरूच मिनिस्ट्रीच्या लायनीन ना. हांवें केन्ना सीएमा कडेन डिस्कशन करूंक ना हेजेर. 2027 मिनिस्टर जातलो हांव हें इतलें सांगता. मात सध्या एक वेकंट आसा ते खातीर तुमी सीएमा कडेन उलयतले तुमी. पार्टी प्रेसिडेंटान आनी मुख्यमंत्र्यान आनी कोर कमिटीन डिसायड करपाची कोणाक दिवपाची. चड डिले करपाचें न्हू. आमचे कोणाचेच ऑब्जेक्शन ना. कोणाकूय दिल्यार परवडटा. तुमकां दिल्यार ना ना हांव नाच रेसीन आसप म्हणजे कितें वचून मुख्यमंत्र्याक परतून मेळप की म्हाका केन्ना करता हांव ना ते रेसीन. आय एम नॉट इन दॅट रेस. 2027 हांव हा रेसीन. आतां ना फॉर मिनिस्ट्रीचे आतां ना. आतां तुमच्या मिसिसाक बीन दिवपाचें तुमी कितें ते जो जर पार्टी दिताले ताका घेवनय न्हू. ते आमदार हा हांव खंयसरूच तितून एक दीस पासून शिफारीश म्हणटा ती करूंक वचोंक ना. सांगूंकय वचोंक ना. खंयच्याच कोर कमिटी आसूं मुख्यमंत्री आसूं अध्यक्षाक केन्नाच हांवें फावर मारूंक ना की कर म्हणून. ते तेंचे प्रोगेटिव्ह आहा तेणी करूनय. आमी वॉट एव्हर इज द डिसिजन ऑफ द पार्टी इज व्हेरी गुड अँड दॅट बर्थ शूड बी इमिडिएटली फिल्ड. बिकॉज एक खंय तरी कोण जाता पळय तो एक 6 म्हयन्यान त्या डिपार्टमेंटान लक्ष घालून वेदर इट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ते मातशे फुडें वचपाक प्रयत्न करतलो. म्हणजे लोकांचे जे प्रश्न आहा तितूनसून सुट्टेले ते कांय इंडिपेंडंट मिनिस्टर जावो त्या डिपार्टमेंटाक. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.